नमस्कार दोतोर प्रमोद सावंत. सगळ्यात पयलीं तुमकां परबी दिता. आज तुमकां 50 वर्सां जातात. 50 वर्सां हो एक मुख्यमंत्री खातीर सामको तरूण मुख्यमंत्री. कितें दिसता तुमकां आज? रजूबाब, खूब खूब धन्यवाद. आयच्या दिसा हांव म्हणजे म्हज्या 50व्या वर्सा दुसरे फावटी गोंयचे मुख्यमंत्री जाता ही म्हाज्या खातीर खूब व्हडली गजाल आसा. म्हाज्या सारकिल्या एक सामान्य कार्यकर्त्याक जो सामान्य कुटुंबांतल्यान येता, राजकीय कांयच वारसो नासतना गोंयच्या जनतेन म्हाका परत एकदां आनी भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व हांच्यांनी आनी म्हाज्या बरोबर आसलेले सहकारी हांच्यांनी म्हाका दुसरे फावटी मुख्यमंत्री जावपाची संदी दिली. म्हाजेर विश्वास दवरलो आनी सातत्यात जो गोंयचो विकास करता तो विकास तसोच फुडें व्हरपाचो एक ध्यास धरून जे हांव काम करता ते करपाची संद दिली. त्या खातीर सगळ्यात पयली समेस्त गोंयच्या जनतेचे खूब खूब आभार. गोंयच्या जनतेन जर 2022 20 सीट दिवंक नाशिल्ले जाल्यारय कदाचित हें कठीण काम आशिल्लें, बट तो विश्वास म्हज्या पार्टीचेर म्हाजेर दवरलो म्हणून ही संदी म्हाका मेळ्ळी. त्या खातीर आयच्या दिसा हांव समेस्त गोंयच्या जनतेचे आभार व्यक्त करता, म्हज्या पार्टीचे आनी सहकाऱ्यांचेय बी आभार व्यक्त करता. प्रमोद बाब, म्हाका सांगात, मुख्यमंत्री जातले अशें तुमी केन्ना चिंतिल्लें? ताचे खातीर प्रयत्न केल्ले खास काय तुमी खूब लक्की अशें तुमकां दिसता? एक म्हणजे हांव आमदार जाल्या उपरांत केन्ना तरी मुख्यमंत्री जातलो हें म्हाका खबर आशिल्लें. कारण आमदार जावच्या पयलीं मुख्यमंत्री जातलो काय कोण म्हणूं शकना. त्या आमदार जाल्या उपरांत निश्चित रित्या हांव पार्टीन ज्या पद्दतीन काम करतालो लेट काय आसना, म्हणजे 60 वर्सां जाता कोणी बीन मुख्यमंत्री जावपाची संदी म्हाका म्हज्या पार्टीत मेळटली. कारण भारतीय जनता पार्टी इज अ कॅडर बेज पार्टी. भारतीय जनता पार्टींतल्या कार्यकर्त्यांक केन्ना ना केन्ना तरी संदी मेळटा. सगळ्यांचो पयले इलेक्शनाक पडल्यात पळय, म्हाका तुमचे कडल्यान एक जाणून घेवपाक आशिल्लें, कशें तरूण भुरग्यांक जेन्ना पॉलिटिक्सान येता न्ही ते तुमचे कडेन आतां आदर्श म्हणून पळयताले. कारण पळय, एक सामान्य कार्यकर्तो, राजकीय पार्श्वभूमी ना, तुमी आयले, तुमी तरूण वयाचेर मुख्यमंत्री जाले. पयलेच वेळा जेन्ना तुमी पडले तुमकां अशें फ्रस्ट्रेशन आयिल्लें, निराश जाल्ले? जेन्ना हांव 2008 निवडणुकीक पडल्या उपरांत म्हणजे नो डावट खूब कितें तरी लॉस जालो अशें म्हाका तेद्या वेळार सरकारी नोकरी सोडिल्ली. हय, हांवें सरकारी नोकरी सोडिल्ली आनी इलेक्शन हारल्या उपरांत देट इज एन मेजर लॉस जालो अशें म्हाका दिसलें. बट म्हाका सपोर्ट जो केलो म्हजे पेरंट्स, आई पप्पा, म्हजे मिसेस आनी बाकी म्हजे सहकारी सगळ्यांनी. बट ताच्या उपरांत एक जिद्दीन काम करपाची संद पार्टीनूय बी वेगवेगळ्यो ऑपॉर्च्युनिटीज दिल्यो. प्रदेश युवा मोर्चाचें अध्यक्षपद म्हाजे कडेन सोंपयलें संघटन कौशल्य पळोवन. तेज्या उपरांत मागीर युवा मोर्चाचें उपाध्यक्षपद, पार्टींतली वेगवेगळी जनरल सेक्रेटरी, स्पोक्स पर्सन. कारण हांव जें काम करीत गेलो म्हणजे सामाजीक काम आसतलें, पॉलिटिकल काम आसतलें, मिडिया कडेन उलयत आसतलो, हें सगळें केल्या उपरांत वेगवेगळ्यो ऑपॉर्च्युनिटीज दीत गेल्यो. तितून करून फ्रस्ट्रेशन येयलें ना. म्हणजे 8 ते 12 सुद्दां एक पॉलिटिकल काम करपाची ब्युटिफूल संदी जी आहा. बीजेपीन तुमकां जाता. बाकी पार्टी कितें करतात, पट्टगी काडून भायर उडयतात. तुमकां सतत काम दिवप, कार्यशील दवरप, हें कॅडर आनी बीजेपीची पॉलिटिकल पळय जें कितें तांची बांदणी आसा ती खरीच तुमकां बऱ्याक पडली अशें दिसता तुमकां? 110%. कारण 2008 ते 12 तसो केंद्रांत काँग्रेस, राज्यांत काँग्रेस आनी परत केन्ना बीजेपी येतली अशी कोणाक दिसत नासलें. बरोबर. खूब वर्सां बीजेपी केन्ना येवचीच ना अशें दिसतालें. बट तरी सुद्दां एक काम करप पार्टी खातीर आनी तितूंतल्यान पार्टीच्या लिडरां कडल्यान, म्हणजे तेन्ना मनोहर भाई पार्टीचे लिडर आशिल्ले, अपोजिशन लिडर आशिल्ले, म्हणजे त्यांच्या कडल्यान प्रेरणा घेवन काम करीत रावप. बरें नांव तुमी सांगलें, मनोहर पर्रीकर. हे तुमकां त्या वेळार खूब मार्गदर्शन करताले, तुमी मान्य केलां. पूण आज कितें आसा परिस्थिती अशी की केंद्रांनी तुमी एक पॉप्युलर मुख्यमंत्री म्हणून तुमकां मानतात. पयर अमित शाहान गोंयांत येवन म्हणलें न्ही, जे मुख्यमंत्री आमचे आसात तातूंत भितर यू आर सामको उजवो, इतले बरे तरेन कार्यक्षम मुख्यमंत्री. अमित शहा हो सामको टास्क मास्टर म्हणटात, ताणें तुमची तोखणाय करप इज रियली बीग. हाजो अर्थ तुमी खरेंच तें काम करून दाखयलां. सो अशा वेळार तुमकां अशें कोण दिसता की तुमी तुमचे फाटल्यान आज केंद्र आसा, पर्रीकार धरून ते आज अमित शहा, प्रायम मिनिस्टर मोदी, हे सगळे हातूंत भितर एक आदर्श आनी तुमच्या फुडल्या राजकीय वाटचालीन भितर तांचे सगळ्यांचो सहभाग, तुमकां आदर्श म्हणून तुमी कोणाक पळयतात? डेफिनेटली म्हाज्या खातीर म्हजे राजकीय गुरू हे मनोहर भाई पर्रीकरूच आसात, ज्यांच्यांनी म्हाका राजकारणांत हाडलो. आनी सगळ्यांत चड प्रेरणा जर कोणा कडल्यान मेळ्ळी जाल्यार म्हज्या पप्पां कडल्यान.
म्हणजे पप्पा पांडुरंग सावंत हे सातत्यात राजकीय आणि सामाजिक काम हे खूप पहिलीपासून म्हणजे 1978 पप्पान जनता पार्टीत इलेक्शन लढिल्लें आणि 78तल्यान तेन्नापासून पप्पा जनता पार्टी, जनसंघ जनता पार्टी आणि मागीर भारतीय जनता पार्टी ह्या पार्टी कडेन कंटिन्युअसली अटॅच विश्व हिंदू परिषद आणि तेन्नापासून एक राष्ट्रा खातीर काम करप, राष्ट्रा खातीर राष्ट्रवादा खातीर काम करप ही तेंच्या कडल्यान घेतलेली प्रेरणा म्हाका राजकारण येवपा खातीर खूब मदत जाली. आणि आता आमच्या पार्टीत फॉलोवर नरेंद्रभाई मोदी आसतले, अमित भाई आसतले, तेन्नाचे अटल बिहारी वाजपेयीजी, अडवाणीजी आसतले, हे सगळे आसा आणि ज्यांची प्रेरणा घेवन आमी राजकारणात सुरवात केली. श्यामाप्रसाद मुखर्जी, दीनदयाळ उपाध्याय ज्यांच्या सातत्यात म्हणजे माझ्या भाशणात हांव सुद्दां कायम सांगता जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है ही घोषणा दीत 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 युवा मोर्चांतल्यान आमी ल्हानाचे व्हड जायत गेले. म्हणजे ज्या जाग्यार श्यामाप्रसाद मुखर्जींचें बलिदान जालें कित्या खातीर तर जम्मू काश्मीरा खातीर. हांव स्वता जम्मू काश्मीरांत वचून आयिल्लो आसा, हांव स्वता जम्मू काश्मीरांत अरेस्ट जाल्लो आसा. कित्या वेळार म्हणजे आमी सातत्यात म्हणटा दो विधान दो प्रधान दो निशान नहीं चलेगा ही युवा मोर्चाची घोषणा आसताली आणि देशभर आसली. 2018 पर्यंत म्हणजे 2008 ते 2018 सातत्यात पुराय देशभर युवा मोर्चात एकूच घोषणा दो विधान दो प्रधान दो निशान नहीं चलेगा एक विधान एक प्रधान एक निशान. ह्या देशात एकूच फ्लॅग आसतलो, एकूच संविधान आसतलो आणि एकूच प्रधानमंत्री आसतलो. आमचे पार्टीत काम करपाची ध्येय धोरणां ती आशिल्ली. खंय तरी आमकां सत्ता जाय जाल्यार कित्याक जाय सत्ता? जम्मू काश्मीरचो प्रश्न कायमचो मिटोवपाक जाय, 370वें कलम रद्द जावपाक जाय, राम मंदिराचो विशय सुटपाक जाय. ह्या सारकिले विशय घेवन सातत्यात राष्ट्रीय लेवलाचेर म्हणजे 2013च्या जेन्ना तिरंगा लहरो लाल चौक ही जी यात्रा जाली अनुराग ठाकूर यांच्या नेतृत्वाच्या सकयल, म्हाका खबर आसा भारतीय जनता पार्टीचे 50,000च्या पेक्षा चड लिडर हे जम्मू काश्मीरात अरेस्ट जाल्ले. म्हणजे तितून हांवूय आशिल्लो, म्हाज्या बरोबर आमच्या गोंयचे कितलेशेच भुरगे आशिल्ले म्हाज्या बरोबर. ह्या प्रेरणेंतल्यान आमी काम करीत आयले. मग त्या खातीर राष्ट्र प्रथम ह्याच भावनेचेर आयज पर्यंत काम करता. प्रमोद बाब, तुवें आतां सांगलें एक राष्ट्रीय तुमकां आवाको आशिल्लो गोंयान भितर काम करता आसतना. ह्या पार्श्वभुमीचेर साखळेच्यान तुमी पणजे आयले, राजधानीन आयले, आतां गोंयचे तुमी फुडारी आसात. हो प्रवास तुमकां कसो दिसता साखळी टू पणजे? साखळी टू पणजी म्हणटा आसतना म्हणजे सुरवातीक आमदार म्हणून निवडून आयल्या उपरांत साखळे पुरते सीमीत काम. पण एक गजाल खूब बरी घडली म्हणजे भाई जेन्ना दिल्लीक गेले तेन्ना भाईन वता वता सांगलें की तुका GSIDCचो आपूण चेअरमॅन करता म्हणून. आणि GSIDCचो चेअरमॅन हाज्या पयलीं मुख्यमंत्र्याच्या शिवाय कोणूच जावंक नाशिल्लो. दॅट इज अ ग्रेट थिंग फॉर मी. म्हणजे पुराय गोंयभर जे जे व्हडले प्रोजेक्ट जावपाक लागले ताजेर चेअरमॅन म्हणून मुख्यमंत्र्याच्या सकयल डायरेक्टली म्हजें नांव लागपाक लागलें. चेअरमॅन ऑफ GSIDC डॉक्टर प्रमोद सावंत. म्हणजे मंत्री नासतानाय बी गोंयभर म्हणजे पुराय नांव पावलें. आणि त्या निमित्तात गोंयभरच्या सगळ्या फावंडेशन स्टोन इनॉग्रेशन ह्या प्रोजेक्टाच्या निमित्तात म्हाजें नांव झळकपाक लागलें. तुमकां एक नेतृत्व गुणाची थंय खरी कस लागलो, अर्थकारण आशिल्लें तातूंत राज्याचो विकास आशिल्लो, पायाभूत सुविधा निर्माण करप, ह्या सगळ्या हातूंत भितर तुमकां फ्रेंडली त्या वेळार मेळ्ळो न्ही? एक्झॅक्टली रायट. हांव तुमकां तेंच सांगपाचो आशिल्लो. कारण हितून दोन गजाली म्हणजे बऱ्याच जाणां मंत्र्यांक सुद्दां म्हणजे आमी ताका म्हणटा हेवा वाटावा म्हणटा पळय तसो अरे एकान एक्की पावर कशी सीएमान दिली, एका एक्की म्हणजे पावर पर्रीकर एका दिवन गेलो, अशा लोकांक तेन्नाय दिसपाक लागलें. त्या खातीर फायनान्शियल पावर्स, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करपा खातीर आनी एडमिनिस्ट्रेटीव पावर्स ह्यो जेन्ना डिसिजन घेता आसतना पुराय गोंयभर खंयचो प्रोजेक्ट करप, खंयचो प्रोजेक्ट न करप, इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टचो फॉलोअप घेवप, फायनान्शियल मॅनेजमेंट तेजी करप, हे हांव म्हज्या पयल्याच टेन्युअरान म्हणजे 14 पासून 17 पर्यंत हे हांव शिकपाक शकलो. ते बिकॉज ऑफ मनोहरभाई पर्रीकर. प्रमोद बाब, आज तुमकां 50 वर्सां जातात. हो इंटरव्यू म्हाका न्ही राजकारण नाकाच आशिल्लें. एक पर्सनल तुमची स्वताची कारकीर्द, तुमचें वैयक्तीक जिवन, तुमी आतां वडिलांचो उल्लेख केलो. तुमचे बायले बद्दल न्ही सुलक्षणा सावंत खूब लोकां मदीं क्युरियोसिटी आसा, कारण ती स्वता राजकारणांत रस घेवपी, ताका शैक्षणीक पार्श्वभूमी आसा, बरी शिक्षक. आज महिला मोर्चाच्या संदर्भात तिचे नेतृत्व गुण कसाक लागतात. अशा वेळार तुम्ही जेन्ना सकाळीं उठून ब्रेकफास्ट टेबलाचेर बसतात तेन्ना बायल तुमचे कडेन राजकारण उलयता काय घरच्यो खबरी उलयता? तशें पळोवंक वचत जाल्यार घरच्यो खबरी उलोवपा खातीर आमचे कडेन वेळूच नासता.
एक तर सामाजिक नाल्यार राजकीय ह्या त्याच्या विशयाचेर चर्चा जाता सकाळपासून रातची पर्यंत. म्हणटात एक तर सामाजीक खंयच्या तरी विशयाचेर, अदरवायज राजकीय विशयाचेरूच चर्चा जाता. हार्डली म्हणजे 10% ऑफ द थिंग्स फॅमिलींतलो कसलो तरी मॅटर जो आसा, म्हणजे खंयचे फंक्शन बाकीचे कितें, हेजेर 10% गजाली ज्यो आसा फॅमिलियर जातात. हय, म्हाका एक सांगात, खुबशे बायलांक थोडे राजकारण सुद्दां कळ्ळें न्ही, घोवाक सल्ले दिवप हें तांकां खूब बरें दिसता. म्हणजे आमकां सगळें कळटा, पूण कशें आसा सल्ले दिवप वेगळें आनी प्रत्यक्ष काम करप वेगळें. अशे वेळी बायल खूब ना, हें तुवें चूक केलें, हें अशें उलोवपाचो न्ही, तूं असो म्हणपाचो न्ही, तुवें हें कित्याक केलें, ताका कित्याक तापयलें ना, असले सल्ले दिता काय? ना, विशेष करून सुलक्षणा कडल्यान असले सल्ले केन्नाच नासता. ओके. बट खंय म्हणजे चुकत, नॉट इन एडमिनिस्ट्रेटीव, बट विशेष करून बाकीच्या बाबतीत जर खंयसरी चुकत जाल्यार हें चुकलां. एडमिनिस्ट्रेटीव डिसिजनान खंयच्याच केन्नाच वांटो घेयना, केन्नाच एडवायज करिना किंवा केन्नाच लक्ष दिना. इन पब्लिकली, इन एखाद्या वेळी पब्लिकली खंयसर कितें जरी चुकलें आसत जाल्यार म्हाका सांगपा खातीर तेंय फाटीं फुडें पळयना. आयच्या तुज्या इंटरव्यूआन हें तुवें चुकयलें हें सांगपा खातीर आसतना हें कारण कशें आहा, मुख्यमंत्री जातकीर न्ही तुजे भोंवतणी सगळे खुशमस्तरीत जमूं शकतात. अशें वेळी तुका खरें कितें कळप हें बायलूच सांगूंक शकता. म्हणून म्हटलं न्ही हांवें, म्हणजे म्हाजी पब्लिकली एखादी स्पीच आसतली, बाकीचो कितें म्हाजो पब्लीक प्रोग्राम आसतलो, त्या बाबतीत नक्कीच सुलक्षणा म्हाका टिकात्मक आसा खंयच्या विशयाचेर. कारण शिक्षण विशयान आनी तिची भाशणां हांवें पळयल्यात, बरी खंयचोय विशय. हांवें ESGन एक सिनेमाचेर तिचें भाशण आयकलें, इतलें बरें उलयली. सो अशे तरेन तूं खंयच्याय विशयाचेर तिचो सल्लो शी इज बाय प्रोफेशन टीचर, उलोवपा खातीर ती आयकना. ओके, ती भाशण सातत्यात खूब बरें करता. एक्झॅक्टली. म्हज्या एडमिनिस्ट्रेटीव कामाच्या बाबतींत हांव केन्नाच खंयचोच सल्लो घेयना, खरें सांगप म्हणजे चुकून सुद्दां घेयना, आनी ते म्हाका दिना सल्लो तेन्नाच. ओके. आनी एक प्रबोध बाब, म्हत्वाचो विशय, तुजी चली ह्या वेळेर 10वेक आशिल्लें. आतां 10वेक जेन्ना भुरगें आसता तेन्ना आवय बापायचेर एक तांकां ना तितलें प्रेशर तांचेर येता, हें आमी पळयलां सगळें. तुवें तुजे चलयेक कितलो वेळ दिलो? पूर्ण 10वेच्या तेज्या वर्सांत हांव खरोखरूच सांगता, कांयच वेळ दिवंक पावूंक ना. फक्त हांव सकाळीं म्हणजे रातचो हांवूच 11-11:30 पावप. एक्झॅक्टली. आनी सकाळीं फक्त ताच्या बरोबर उठून ते परीक्षेक वयच्या पयलीं ताच्या बरोबर ब्रेकफास्ट करप. हाच्या व्यतिरिक्त आनी कांयच टायम, म्हणजे ताका मातशें मोटिवेट करपा खातीर सकाळचो फक्त एक अर्दे वर मॅक्झिमम ताच्या बरोबर ब्रेकफास्ट करप, इतकेंच काम. पूण ह्या वेळार तुमची मिसेस ऑफकोर्स पूर्ण अभ्यास घेवपाचें काम जें आसा हे ताजी मम्मीच पूर्ण वेळ. म्हाका एक सांगात, आतां 10वेची परीक्षा जशी भुरग्याची जाली न्ही, आवय बापूय भुरग्यांक घेवन खंय तरी वतात, एक 8 दीस भुरग्याक कितें पूण दितलो, तूं असो टायम काडूं शकता? म्हाका म्हजे बाय कंटिन्युअसली लागला की आपल्याक खंय तरी भोंवपाक व्हर, बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी. म्हणून ताका सांगलां, हांव आतां खंय तरी ट्रॅव्हल करतलो, तूं म्हज्या बरोबर यो प्रचाराच्या निमित्तान जाल्यार प्रचाराच्या. बायलेय ताका व्हरना खंय? हांवें सांगलां व्हरपाक. म्हाका एक सांगात प्रमोद बाब, इतले टेन्शनान आसतना सुद्दां तुमी एक बरें हास्य तुमच्या तोंडाचेर आसता, हाजें रहस्य कितें? एक म्हणजे टेन्शन घेवनूय काय उपयोग ना. टेन्शन सॉल्व करतलो तें आपुणूच करपाक जाय. हास्य दवरलें जाल्यार फुडल्या मनशाचें टेन्शन कमी जातलें. एक्झॅक्टली. सो दॅट सातत्यान हास्य मेंटेन करपाचो प्रयत्न करता. तो आरोग्या कडेनय संबंदीत हास्य जें पळय आसा, तुमकां यू आर ए फीट पर्सन. पॉलिटिशियन सदांच प्रॉब्लेम जाता, हार्ट अटॅक आनी खूब वाडल्यात. कितलेशे पॉलिटिशियन्स कामार आसतना तांकां त्रास जाता, तांकां आरोग्याचे प्रश्न जातात. तूं व्यायाम करपाक टायम दिता? हांव रेग्युलर योगा व्यायाम करपाचो प्रयत्न करता, बट म्हाका रेग्युलर जायना. बट अल्टरनेट डे तरी डेफिनेटली हांव व्यायाम करता. डायट रेग्युलर घेवपाचो प्रयत्न करता. खावपाच्या बाबतींतूय बी हांव म्हणजे शक्यतो घरांत कूक केल्लें, म्हणजे हांव बंगल्यारूय आसा, ऑफिशियल बंगल्याचेरूय बी कूक आसा. भायर शक्यतो एवॉयड करून टायम टू टायम जेवण घेवपाचो म्हजो प्रयत्न आसता. आनी प्रमोद बाब, लोकांकूय आवडटलें जाणून घेवपाक, तुमकां छंद कितें आसात? तुमकां खेळ किंवा कितें खबऱ्यो किंवा मित्रांक मेळप, अशें कितें कितें तुमचे कडेन? एक्चुअली म्हाका ट्रॅव्हल करप खूब आवडटा, कंटिन्युअसली वेगवेगळ्या जाग्यांचेर. रिडींग ही म्हजी हॉबी, बट आजकाल रिडींग म्हाका करपाकूच मेळना. खेळपाच्या बाबतींत हांव खूब कमी, म्हणजे पयलीं केन्ना तरी खेळटालो, इवन दो बॅडमिंटन हे ते. आतां म्हाका खेळप शक्यच जायना. त्या खातीर फिटनेस दवरपा खातीर फक्त सकाळचो योगा व्यायाम हेज्या सोडलें जाल्यार बाकीचो वेळ म्हाका लोकांक मेळपाक आवडटा. कंटिन्युअसली खूब लोकांक मेळटा, नवीन नवीन लोकांक सुद्दां मेळटा, नवीन लोकांक टायमूय दिता. प्रमोद, आनी एक थोडो राजकारण, थोडो कमी राजकारण. साखळे तुमी विधानसभेक जिखून आयले,
ताजे परस सांखळी नगरपालिका निवडणूक एक प्रतिश्ठेची तुम्ही केल्या अशें दिसता पळयत जाल्यार तुमकां खंयचें आवडटलें सांखळी जिखून येवन म्युन्सिपालिटी जिखिल्ली ऑफकोर्स प्रत्येक निवडणुका म्हटल्या उपरांत पॉलिटिशियनांक जिखप ही खूप महत्वाची असता. इट इज नॉट अ प्रतिश्ठेची अशी ना. शेवटी आत्ताच्या घडीक म्हणजे माझ्या पार्टीचे कार्यकर्ते इलेक्शनाक उभे रावल्ले असता आणि जेन्ना म्युन्सिपालिटी म्हणटा तेन्ना ते खूप क्लोज वोटींग म्हणजे 600-700 Exactly. मतां आणि 700 मतां थोडे म्हटल्या उपरांत ती 20-25 10-15 100 मिनिटांनी आणि इंडिव्हिज्युअल त्या मनशाकूय वोट करतात ताजेरूय डिपेंड असता. ती सातत्यात म्हणजे सगळी हे करून एकदां तेजेरूय डिपेंड आमी कोणाक टिकेट दिता ताजेर एकदां डिपेंड जाता. पण म्हाका खात्री आसा ही फावटी म्युन्सिपालिटी भारतीय जनता पार्टीची जातली. प्रमोद बाब तुमकां कर्नाटकाच्या इलेक्शनांनी तांणी सतत कार्यशील दवरल्यात. तुमी थंय वतात पयर तुमकां अचानक कारवार वचचें पडलें थंय तुमी भाशण केलें कांय कडेन तुमी कानडी उलयतात. सो हें कशें तयारी करून वतात काय तुमचे सहज उत्स्फूर्तपणान येता? कन्नड लँग्वेज म्हाका पूर्णता समजता. म्हाका जाणून घेवपा खातीर म्हाका ऑलमोस्ट 80% कन्नड लँग्वेज समजता. एखादो दुसरो शब्द कळना. कारण पयलीं पासून म्हणजे हांव डॉक्टर आसतना कन्नड पेशंटूय म्हाज्या कडेन आशिल्ले आनी खूब जाण त्या परिसरांत कन्नड रावता. त्या खातीर कन्नड हांव तशी शिकलाय बी. त्या खातीर कन्नड हांव उलोवपाक शकता. म्हळ्यार फ्लुएंटली उलोवपा खातीर जायना. उलयल्ली कन्नड पूर्णता म्हाका कळटा. प्रमोद बाब तुमचें ध्येय कितें पॉलिटिकल ध्येय कितें आसतलें? आमी जशें म्हणटा की नवभारत निर्माण करप. त्याच धर्तीचेर हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर हांचें जें स्वप्न आत्मनिर्भर भारत त्याच धर्तीचेर हांवें जें स्वप्न स्वयंपूर्ण गोंयचें जें पळयलां तें स्वप्न स्वयंपूर्ण गोंय सगळ्या बाबतींत स्वयंपूर्ण करप हाच्या खातीर सातत्यात प्रयत्न आसा. म्हणून तुमी म्हजें बजेट पळयलें आसतलें. बजेटाचेर पळयलें जर आसत जाल्यार तुमी सगळ्या सॅक्टराचेर पळयता आसतना गोंय सेल्फ रिलायंट स्वयंपूर्ण कशें जावचें हाच्या खातीर काम करप. गोंयांतल्या तरणाट्यांक आपल्या पांयार उबे करप. गोंयांतल्या तरणाट्यांक नोकरी मेळोवन दिवप. हाच्या खातीर नोकरेचो प्रश्न तुमचे कडेन तरूण मोठ्या उमेदीन पळयतात आनी दुसरें तुमी स्वता तरूण कशें दिसता? कारण सगळ्यांक सरकारी नोकरेन आस्पावन घेवप शक्य ना. अशे वेळार इंडस्ट्रियलायझेशन टुरिजम आसा मायनींग आसा कारखानदारी आसा ह्या क्षेत्रांत भितर जॉब क्रिएशन करून बऱ्यो पगाराच्यो नोकरी निर्माण करप आनी त्यो गोंयकारांक मेळटल्यो पळोवप हें कशें ध्येय साध्य जावं शकता? एक म्हणजे गोंयांत नोकऱ्यांची कमी ना. माझे पयलें म्हणणें आसा. गोंयांत खूब मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्यो स्पेशली इन टुरिजम लायनी मोठ्या प्रमाणात लोकांनी फक्त घेवपाक जाय. प्रत्येकाक नोकरी म्हणटा तशी खूब मोठ्या पगाराची वांगडात मेळची ना. बरोबर. ल्हान पगारा वयल्यान सुरू जायत जाल्यार मनीस मोठ्या पगाराचेर पावों शकता. बरोबर. हो मायंडसेट जो आहा भुरग्यांचो बदलपाची गरज आसा. त्या खातीर आमी पयलीं पासून सुरवाती पासून कमी पगाराच्या नोकरेंतल्यान सुरवात केली जाल्यार एखादो मनीस बऱ्या पगाराच्या नोकरेक पावूं शकता. हे जर आमी पटोवन दिलें त्या खातीर आमी जाका स्किलिंग रिस्किलिंग अपस्किलिंग म्हणजे म्हाज्या स्वताच्या आयज बर्थडे दिसा सुद्दां आमी जो मिनीजीस ब्रागांतलो कार्यक्रम दवरला तो जर तुमी पळयशात हांवें खंयच्याच प्रोजेक्टाचें इनॉग्रेशन म्हाज्या बर्थडेक दवरूंक ना. खंयचोच फावंडेशन स्टोन घालूंक ना. जायत खूब प्रोजेक्ट कंप्लीट जाल्ले अशें हांवें कांयच करूंक ना. हांवें एकूच फोकस केला की हांव जशें म्हणटा की आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा म्हणजे परत स्किलिंग रिस्किलिंग आनी अपस्किलिंग हेजेर भर दिता आसतना म्हणजे आमी सेवा सुशासन आनी जनकल्याण ह्या 3 गोश्टींचेर भर दिला. म्हणून मिनीजीस ब्रागांतल्या कार्यक्रमांतल्यान 4 वेगवेगळे कंपोनंट आसा जितून आमी एप्रेंटिसशीप प्रोग्रामाचेर भर दिता, फेलोशीप प्रोग्रामाचेर भर दिता, इंटर्नशीप प्रोग्रामाचेर भर दिता आनी हेणी करून भुरग्यांक एक ट्रेंड जो आसा म्हणजे ताका कामा वाटेन वचपा खातीर हो ट्रेंड तयार करता. एक कौशल्य ताचे भितर निर्माण जावचें आनी खंयचेंय काम करपाक फाटल्यान सरचें न्ही. सरकारीच नोकरी नाका हे तरेचे एक विश्वास ताचे भितर एक आत्मविश्वास ताका एक तशे तरेचो कल लोकांमध्ये तुम्ही म्हणटा तें सारकें. आमी प्रत्येक ग्रॅज्युएट जाल्लो भुरगो इंजिनियरींग जाल्लो भुरगो आनी ITI जाल्लो भुरगो आतां प्रत्येक प्रायवेट सेक्टरांतल्या एका एप्रेंटिसशीप इज कंपल्सरी आनी ताच खातीर आमी नवीन एका एग्रीमेंटूय सायन केला. हाज्या फुडें गव्हर्मेंटात जर 50,000 नोकऱ्यो आसात जाल्यार 5,000 एप्रेंटिसशीपूय आसतले. प्रायवेट सेक्टरान एखाद्या हितून जर 100 नोकरी आसत जाल्यार त्याच्या कडेन 10% हे त्याच्या कडेन एप्रेंटिसशीप आसतले आनी ते कंपल्सरी घेवप हे तांकां कंपल्सरी केला आनी सगळ्या जाणांक घेवचें पडटलें. प्रमोद एक सदांच प्रश्न म्हजे सारके मनशाक पडटा कारण हांव तसो जवळ 60 वर्सांचो हांवें गोंय वेगळे तरेन चलता तें पळयलां. गोंय मुक्त जालें ताजे नंतर ओपिनियन पोल आयलो. आज गोंयान भितर भायल्यांचें प्रमाण वाडलां. सदां एक हुस्को जाणटे पिळगे भितर की जें गोंय आमी सांबाळून दवरलें तें फुडले पिळगेक तशेंच सांबाळून उरपाक जाय. अशे तरेचे राजकीय अशें तुमकां कितें सुचता की जाका लागून
गोंय हें आमचें गोंय उरतलें, गोंयची अस्मिताय टिकतली. राजू बाब, तुम्ही हे म्हणटा आसतना हांवें केल्लें कामूय तुमी एप्रिशिएट करपाक जाय. आमी जे एग्रीकल्चर बील जे हाडलें हाज्या फाटीमागचो उद्देश तोच आसा. गोंयांतलें एग्रीकल्चर जर वाचलें जाल्यारच गोंयकारपण उरतलें. गोंयचें शेत मेंटेन आयज पळयत आमची स्पेशलिटी कितें? ग्रीनरी ही आमची स्पेशलिटी आसा. बरोबर. ग्रीनरी जर आमी मेंटेन करिना जाल्यार गोंयांत लोक कित्याक येतलो? समुद्र सामकें. मुंबय आहा, सामकें खरें. समुद्र मुंबय आसा, समुद्र कोकण आसा, कोकणांत सगळ्याक या- समुद्र आहा. बरोबर. आमच्या कडेन कित्याक आसा? आमी क्लिनिनेस मेंटेन करता, आमी ग्रीनरी मेंटेन करता, आमी हॉस्पिटॅलिटी आमच्या कडेन आसा म्हणून लोक येता. बरोबर. म्हणून तर आमी गोंयचें शेत मेंटेन उरपा खातीर लोक सांगता हितूर टिका करता आसतना हितूर हें कमी आहा मरे, तें कमी फार्म आहा करतले मरे. आनी विकतले अशें तरेन. पयलीं जर पळयत पयलीं फार्म करपाक मेळना. Exactly. आतां तरी पॅडी फार्मांत केन्नाच फार्म करपाक मेळना. आतां शेत जें आसा हें कोणाकूच विकपाक मेळना अनलेस एंड अंटील ही इज अ शेतकरी. आनी ते दुसऱ्या शेतकऱ्यान जरी घेतले आसत ताका 3 वर्सां भितर थंयसर एग्रीकल्चर करूंक जाय. आनी जर केलें ना जाल्यार तेजें शेत तेजें शेतां विकलेल्याचें शेत. म्हणजे हांवें सपोज तुमकां विकलां, तुमी जर केलें ना जाल्यार तें गव्हर्मेंट परत घेता. लोक जे आसा पळय न्हू हितूर मिसअंडरस्टँडींग खूब मोठ्या प्रमाणांत आसा. म्हणून आमचें एग्रीकल्चर मेंटेन करपा खातीरच, ग्रीनरी मेंटेन करपा खातीरच पॅडी एग्रीकल्चरा आयज भरून फक्त थंयसर मोठ्यो मोठ्यो बिल्डिंगो बांदच्यो न्ही. ओके, म्हणून आमकां एग्रीकल्चर मेंटेन करपाक जाय. पॅडी एग्रीकल्चर जर पयलें आतां काल कोण तरी कायदे तज्ञांचे वाचतालो की भितर त्रुटी पयलीं हे तरी पास करून घेयात, मागीर भितर आनीक एडिशनल सजेस्ट करात. बरं. प्रमोद, म्हाका एक सांगात, तुमी तरूण आसात म्हणून ऑपोजिशन चडच तुमचेर तुटून पडटा. कितें कारण? केस तुमचे अजून धवे जावना? आतां म्हाका हें कळना की थोडे ऑपोजिशना ते आपल्याक खूब हुशार समजतात. हय. की तांकां दिसता की गोंय आपुणूच चलोवंक शकता, हो कितें भुरगो चलयतलो काय म्हणून. आनी तितूर करून ते 4 वर्सां चलयले, हो एक प्रॉब्लेम. दुसरो प्रॉब्लेम आसा हो टिकून उरलो खूब वर्सां चलतले मरे, हो एक दुसरो प्रॉब्लेम आसा विरोधकांच्या बाबतींत. हय. म्हणून मातशें विरोधकांक चड दुखता. आनी दुसऱ्या आतां जर अमित शाह तुमकां सामको भरभक्कमपणान तुमच्या फाटल्यान रावला, तो पक्षांतलोय विरोध जो पळय थोडो दिसतालो तोय आतां ना जाला. आनी तुमी आतां सामके बरे तरेन हें पळय राज्य सकट आसा नेतृत्व, ही व्हडें बरे तरेन मुखार व्हरूंक शकतले. आतां तुमकां आतां आत्मविश्वासय आयला. हो तुमकां कळ्ळें म्हणटकीर बरें जालें, सगळ्यांक कळ्ळें. म्हाका म्हाजो पूर्ण विश्वास आसा, म्हाज्या पार्टीचेरूय विश्वास आसा की ज्या बाबतींत म्हाका पार्टीन सपोर्ट केला, सपोर्ट दिला, त्या बाबतींत गोंय हें फक्त राजकीय न्ही, पयसोय लागता, इन्फ्रास्ट्रक्चराचें सरकार. आतां पयरूच नितीन गडकरीन जाहीर केला हो पर्वतीचो जो महामार्ग 650 कोटी. त्याच खातीर तुमकां सांगता, तुमी कंपेर करात गोंय मुक्तीची 60 वर्सां म्हटल्यार, तुमी कंपेर करात 50 वर्सां, आनी तुमी कंपेर करात ही 10 वर्सां. ह्या 10 वर्सांक इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट गोंयांत केदो मोठो जाला. हांव तुमकां म्हणजे तुमी म्हाका खंयचोय सेक्टर सांगात तितूंतलो तुमकां प्रोजेक्ट सांगता. तुमी हेल्थ म्हटलो सुपर स्पेशलिटी, तुमी टुरिजम म्हटलो आग्वाद जेल म्युजियम, अशे कितलेशेच प्रोजेक्ट. तुमी रोड्स म्हटलो, हांव तुमकां म्हणजे हे सगळें सोडून दियात. मनोहर पर्रीकर बायपास रोड पळयात वचून, काणकोणाच्यान कारवार 4 मिनटांनी बायपासा वयल्यान पावतात. 4 रस्त्या वयल्यान तुमी हेजेर पावतात. ज्या गोष्टीक 1.5 वर लागताले, दिसाक एक एक्सिडंट जातालो, कमीत कमी एक मनीस दिसाक त्या रस्त्याचेर वयतालो. त्या 4 रस्त्या वयल्यान डायरेक्टली काणकोणच्या भायर फक्त 4 मिनटां, 1.5 वरांचो रस्तो. म्हणजे 3 न्हंयचेर आमी पळयता की पूल एकूच पुलांत जॉयन करप. हांव मोपा इंटरनॅशनल येता, हांव सातत्यान उलयतां, बट जे प्रोजेक्ट तुमी एमपीटीचो वचून कनेक्टिविटी पळयात, जी एमपीटींतल्यान डायरेक्टली वास्को सिटीक कांयच कनेक्ट न जाता भायर. म्हणून फाटल्या एकाच हेका 22,000 कोटी, आनी तेच्या उपरांत आतां धरीत जाल्यार आनीक 10,000 कोटी, म्हणजे सगळें धरीत जाल्यार फाटल्या 9 वर्सांक 32,000 कोटीच्या वयर प्रोजेक्ट्स जे आसा पळय न्ही, हे तशें पळोवंक वचत जाल्यार गोंया खातीर सँक्शन केलें. एक सदांच असो विचार येता की विरोधकांकय बरोबर घेवन वचप. जशें काँग्रेसीन सदांच कितलेशे वेळार अटल बिहारी वाजपेयी हांकां लागीं घेतिल्ले, वाजपेयीच्या वेळार ऑपोजिशना कडेन तांचे बरे संबंद आशिल्ले. अशे तरेचे गोंयांत पळय विरोध पळय जाता, एनजीओय विरोध करतात. एक अशे तरेचे एक संवाद कित्याक जायना? सत्ताधारी एनजीओ, सत्ताधारी विरोधी पक्ष, अशे तरेचे तुमी कित्याक सुरू करनात की जाका लागून एक कम्युनिकेशन उरतलें? तुमी आतां म्हणलें एग्रीकल्चर बील तुमी हाडलां, ऑपोजिशन समजून घेवपाची तांक ना. अशा वेळार अशे तरेचे एक कित्याक अशें जायना? जेका भितरलो बील कळटालें, बाब एडवोकेट कार्लोस हांणी सजेस्ट केलें, आमी एक्सेप्टूय केलें ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस. त्यांनी सजेशन्स दिल्ले ते.
जेंका जर ते गोंयच्या इंट्रस्टानूच पास करपाचें ना जाल्यार ताका कोण कितें करतलो. जेका गोंयचो इंट्रस्ट आसा तेणी सजेशन दिवपाक जाय, आमी वेलकम करपाक एनी टायम तयार आसा. NGO आसतले, विरोधक आसतले, पॉलिटिशियन्स आसतले, ह्या सगळ्यांची सजेशन्स म्हाका दिसता रोड एक्सिडेंटा खातीर पयले फावटी पब्लिकली सगळ्यांक आफोन आयकून घेवपाची तयारी हांवें दाखयली. आनी ताज्या उपरांत आमी प्लॅन तयार करून हांव वर्किंग सुरवात केला. हांवें म्हाजी तर तयारी आसा सगळ्या NGO हाडून फुडें बसोवपाची आनी आयकपाची तेंची तयारी आसा. हांवें रोड एक्सिडेंटाच्या बाबतींत तर पुराय गोंयांतल्या सगळ्या लोकांक आपयल्लें. म्हजो एक निमाणो प्रश्न आसा की तुमगेले स्वताचे वैयक्तीक राजकीय हेतू कितें आहा, ध्येय कितें? हांवें म्हणलें तशें मनोहर पर्रीकर लिडर जालो, ताणें पार्टी उबारली, मुख्यमंत्री जालो, केंद्रांत गेलो, येदें व्हडलें देशभर नांव जालें. आज मनोहर पर्रीकराचें नांव देशांतल्या प्रत्येक राजकारणांत रस आशिल्ल्या मनशाक खबर आहा. तुमचें अशें ध्येय कितें आसा? ॲट प्रेझेंट जरीच म्हणटलो आसत जाल्यार म्हज्या पार्टीक निश्चित रित्या म्हणजे मुख्यमंत्री पदाचेर व्हरप ही म्हाज्या खातीर खूब मोठी गजाल आशिल्ली. त्या खातीर सातत्यात लोकांची सेवा करूंक मेळप एकच ध्येय आसा. हाज्या पलीकडे आनी खूब मोठो ध्येय हांव दवरिना. पार्टीन दिल्ली जबाबदारी हे जबाबदारीन काम करप, ज्या पदाची जबाबदारी दिता तेजेर काम करप, एक हेज्या पलीकडे वेगळी अपेक्षा अशी पार्टी कडेन केन्ना आसची ना. येदें मोठें पद पार्टीन दिल्या उपरांत आनीक पार्टी कडेन अपेक्षा दवरपाचो प्रश्न दिना. प्रमोद बाब, थँक्यू व्हेरी मच. तुमी वेळान वेळ काडून वाडदिवसाची हें दिलां आनी मुलाखत तुमी आतां सामकी परफेक्ट दिवपाक लागल्यात. एक फ्लो आसता. हांवें तुमची पॉलिटिकली मुलाखत घेतली, आज एक वैयक्तीक जिवनाची मुलाखत, पूण तुमचे कडेन उलोवपाची शैली तुमकां दिसता की थोडे काळ वचचोच पडटा बरें नेतृत्व येवपाक. काय हे गूण आशिल्ले तुमकां? तुमच्या सारकेले जेन्ना एंकर मुलाखत घेता ती आयकून आयकूनच आमच्या थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू व्हेरी मच.